मंदिरा जमल्या भक्तीन मनान कलत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिटा महिमा तुझी सदा संतोषात गायता तुझे ऐको काशिता जिनी ते पाळच्या कृपा मागता जीविताच्या उड्यात त्रिता जीविती म्हण परता संतोषान उल्हासात बिनवाशी काळजात बलिदान भेटून बापा मंदिरा जमल्या भक्तीन मनान कलत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिटा महिमा तुझी सदा संतोषान गायता मगळ भाऊ भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता संध्याकाळ असो 28वा इतर आचरण करच्या वखदा आज जागतीक मिसांवा इतर अख्ख्या पवित्र सभा आचरण करच्या ह्या वखदा सर्वेस्पर देव आम्हा हर एकल्यांकी आपल्या कृपेच्या उदार देण्यानी बरोवन दी आनी आमकां समेची मिसांव मुंदर व्हरूंक जाय शिकुरपा फोव करून दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया सांगातास ह्या देवस्तुते तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया हे संदर्भार अर्गांसावन मिसबेटयता जल्मा दिसाक प्लेवी मेंडोन्सा आसम सांवाडो ताचेर येदे बसून प्रते रितीन आमी मागया अर्गांसावन मिसबेटयता क्लारा डिसोजा नित्या दरवडो ताचेर येदे बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया अर्गांसावन मिसबेटयता शारोन आनी लोवेल मंतेरो फातिमा वाडो अर्गांसावन मिसबेटयता शानेल डिमेल्लो वेलांकनी वाडो तांचे सर्व येदे बसोत मागता आसतना देवादीन एंटनी मस्करिनस हाचेत मेमिसिता आलिस मस्करिनस मोती माई वाडो देवादीन जुलियाना जेरोम आनी एल्स्टन नाझरेत तांचेत मेमिसिता वलेरियन मिरांदा आनी कुटाम रुजाई वाडो हे सर्व येदे बसोत मागया आमी समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसलां सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो आज आमी सद्याकाळ असो 29वा आयतार संभ्रमता एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावंक आमी हे वेदी भोंवती जमा जाल्या आयची देवस्तुती मागण्या वरवीं आमचो बावर तीर जाता म्हणलो संदेश दिता आज आमी मिसांवाचो इतर संभ्रमता सोम्यान आमकां ताच्या तिदोड्या मिसांवान पविस्नानाच्या सक्रामेंताद्वारी भागीदार केल्यात हे मिसांव भोव प्रामाणीकपणान आनी विश्वासी मनान आमी करच्याक मागण्यांत आनी भावार्थांत जिवाळ आनी क्रियाळ जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया देवाच्या मिसांवांत आमी जिवाळ आनी क्रियाळ जावंक जाय असली कृपा आमकां सदांच फावो जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदानान भोवती बरी वांटून घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया नितळकाळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवच्या आमकांच आमी तयार करया कळजांत हांव दूख धर बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर तकली बघून देवाची काकुळत आमी जोडया सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सुसारी सर्वेस्परा
उद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोम्याचे ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकडूक तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया देव आमच्या भूमुगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पळोवंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. रेफिदेमांत आमालेक आयलो आनी तो इस्रायेलितां कडेन लढायेक रावलो. मोइजेन जोशवाक म्हळें आमचे खातीर थोड्या मनशाक विंचून काड आनी आमाले कडेन लढाई करूंक बैसर. फाल्यां देवाची बेतकाटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो. जोशवान मोइजेन सांगले प्रमाणें केलें आनी तो आमालेका कडेन झुजलो. मोइजे आरोन आनी ऊर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतले. हात सकला घालतना आमालेक जिखतलो. पूण मोइजेचे हात वळले देखून ताणें एक फातर हाडून ताचे पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी होरान ताचे हात उबारून धरले, एका कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीन आनेकल्यान. अशें ताचे हात दीस बुडासर तीर रावले आनी जोशवान आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. हांव म्हजें धोळें उपान पर्वतांक पळयता, थंय तावनय जाल्यार म्हाका आधार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका
सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताची तावलिता म्हाका आता तो मुझे पायांतलो निसरूंक दिनासा तुजो राखणो तो केदीस न्हिदचो ना इस्रायेलाच्या राखण्याक न्हीद ना जीवना सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताची तावलिता म्हाका आता सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताची तावलिता म्हाका आता सांत पावलून तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भोव मोगाच्या पुता पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सतमानलेल्या संगतीने विश्वासी राव कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडलाय जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भोवर्तमारिपात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवायेचें भंडार तें देवाच्या प्रेरणाकाल बरयिल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामाक तरबेत जाता देवा उजेर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता उजेर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आणगान हांव तुका ताकी दितां देवाचो शब्द गजय सकाळी आनी आकाळी सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा सर सस्निकायेन तांकां बेश्टावन तिदून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार हालेलुया 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 देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते करे मनशाच्या काळजांतल्यो अद्रेक आनी चिंतना परखिता तसले हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या दैर सुखे नासतना सदांच मागणे करीसे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली एक शहरांत एक निती करता आसलो देखून भिरांत जावं देवाची ताका भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली तशें शहरांत एक विधव स्त्री आसली ही ताचे ससीक दळाई येवन अशें म्हणटाली न्याय कर्ण म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर थंय तो काळ पर्या निती कर तिका कानस आलयना जालो पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणूं लागलो देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना करें तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर म्हणी हांव तिका नीत करून दितलो नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करना म्हजो जीव कातली उपरांत सुमयेन म्हळें त्या खोट्या निती करतना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसरल्ल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय तांकां आदार दिवन शांत तूं आनीकी गळाई करीत गाय हांव तुमकां सांगता बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो
तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचें उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची सगळीं वाचपां आमकां मागण्याचो महत्व कळीत करतात. मागणें म्हणल्यार मागचें. सुम्यान म्हणलें आसा, मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागा आनी तुमकां दितले. बोपुरबायचें उतर सुम्याचें. मागा. कोणा लागीं मागा? आसलेल्या लागीं मागा. कळ्ळें गी? थोडे मनीस दिता, थोडे संवसार दिता आनी थोडे देव दिता. देव कितें दिता? मनीस कितें दिवंक शकना, संवसार दिवंक कितें शकना तें देव दिता. तुमकां चॉकलेट जाय जाल्यार कोणाचें मागचें? देवाडें मागल्यार जाता? चॉकलेट जाय जाल्यार अंगडी वचून अंगडी काडा रे चॉकलेट दी म्हणचें. पयशे दिल्यार तूं चॉकलेट दिता न्ही गी? पयशे जाय जाल्यार कोणा लागीं मागचें? मम्मी लागीं, डॅडी लागीं, न्हवरे लागीं, व्हंकले लागीं मागचें. देवा लागीं मागल्यार जाता? जायना. देवा लागीं कितें मागच जाय? कितें मागच जाय? अय्या, देवा लागीं कितें मागच जाय? देवा लागीं पवित्र आत्म्या मागचें. पवित्र आत्म्याक मागचें देवा लागीं. दुसरें कांयच मागोनच. पवित्र आत्म्या म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची देणी, बोध, समजुणी, गिन्यान न्ही गे? संतोष, समाधान, 8 फळां, 12 फळां, 8 देणी, 7 देणी. हुशार आहात तुमी. 12 फळां आनी 7 देणी मागच जाय देवाला पवित्र आत्म्याची. ही बोध, गिन्यान, जाणवाय, समजुणी इत्यादी मागलें जाल्यार संवसारांत आमकां एका रितीची दोसकाय आसा. देखून जेजू म्हणा, हांव दितां तें समाधान संवसार दिवंक शकना. कितें संवसार दिवंक शकना तें म्हजे लागीं इसारा. येया तुमी कश्टायतल्यानो, वजन वयतल्यानो, बेजाऱ्यांत आशिल्ल्यानो, कंतिश्ट आशिल्ल्यानो, विविधतेच्या बांदपासा संपडलेल्यानो, येया म्हजे लागीं. हांव दितां. हांव दितां तें संवसार दिवंक शकना तें तुमी घेवंक येया. थोडी फावटी आमी सगळ्यांनी वेता देवा लागीं येना. संवसारांत वस्तुसंगती मनशांतून मेळटात, संवसारांतून मेळटात, पयशांक मेळटात. मस्त संगती मेळटात पयशांक. वस्तू तुका जाय जाल्लें मेळटा. वस्तू जाय, तुका वस्तू जाय, तुका थोड्यो संगती जाय, एमेझॉनाक वच, थंयसर ऑर्डर कर. 2-3 दिसां भितर तुज्या घरा बागल्यान टिंग टॉंग करतात. वस्तू तुज्या हातान मेळटात. तुका खाण जाय न्ही, झोमॅटोक वच. आनी घाल आसा स्विगी गी आनी मग्गी गी. स्विगीक वच, झोमॅटोक वच, ऑर्डर कर, उन्न खावंक तुका मेळटा न्ही. कितें मेळना? सगळें मेळटा पयशे आसल्यार. पूण एक संगत मेळना, उडा स्टोरीच. कितें मेळना? समाधान मेळना. समाधान. भलायकी जाल्यार जोडच्या खातीर व्हडले व्हडले आस्पत्रेक वेतात, पयशे खर्चितात, वतात दाक्तेराक. कांय इल्लीशी भलायकी फाटी मेळत कोणाच्या आदारान? देवाच्या आदारान. देवाच्या आदारा विणे न्ही. देखून आमी त्यो संगती मागत जाय. त्यो संगती मागत जाय. थोडे फावटी आमी मनशां आसा, मागचें कित्याक? देव दिनाय, देवा गोतू नाय म्हाका कितें जाय म्हणून. कळ्ळें गे? तुका कितें जाय देवा गोतू नाय. पळय गे, कितें मागचें?
पूण सांगल्यार न्हय कळचें वयगी सांगल्यार न्हय कळचें देवा कळीत आसा तुका किंचें गरज आसा पूण देवी पळयता विसरता की ना पळय हांव कळ्ळें की समजलें थोडे फावटी अशें घडटा म्हाका एक फावटी पिकनिकाक वचोचें आशिल्लें मैसूरू बेलूरू हळेबीडू ल्हान आसतना टेम्पो आसलो मेटाडोर टेम्पो आसलो पयलीं त्या टेम्प्यार वचून कळ्ळें की म्हणजे आना लागीं 75 रुपये पिकनिकाक वचून कितले प्रवासा शैक्षणिक प्रवासा 75 रुपये वचून कळ्ळें की हांव विचारूंक गुत्तो ना म्हणजे आना लागीं आना गुत्त आसलें म्हाका वचूंक मन आसा हांव विचारूं ना ताणें दिवं ना कळ्ळें की पिकनिका पुरा गेलीं हांव बेजाऱ्यान बशिल्लो कितें रे चाप्पे आसा हुशार न्हय हुशार आसा सगळ्यां प्रवासाक गेलीं हांव वचूं ना कितें विचारूं ना तुवें तुजे लागीं पयशे नात म्हूण विचारूं ना तुजे लागीं पयशे नात म्हणून विचारूं ना विचारलें जाल्यार कशें म्हण करून दितो आसलो तुवें विचारूं नाय तुका वचूंक मन ना कोण चिंतलें हांवें म्हणलो ताका मन आसलें ताका गोत्त आसलें म्हाका वचूंक मन आसा पूण आनी विचारूं ना ताचे लागीं पयशे नातले कोण ना म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो पळया आमकां थोडे फावटी मन आसा तुका कितें गरज आसा तेंय म्हाका समजणी आसा पूण थोडे फावटी तूं तोंडसून विचारनाय देखून हांव दिवचे प्रयत्न करना हे मनशां सायबाचें चिंता देवी तशेंच देव जाणा तुका कितें जाय तें जाणा पूण तूं मागनासतना देवी तुका दिना कित्याक आळशी मनशांक देवान दिचें वय कितें थोड्या मागोवंक नाका हात वयर घालूंक नाका देवाची स्तुती करूंक नाका करून बसलो नासता सगळो दीस आनी कांय इल्लेशें खुंदो मेळ्ळो अडचण मेळ्ळी ऑटोमॅटीक येतात तकली वयर सकयल कितलो बरो शर्मा ती कितलो बरो जांग कळ्ळें की टुई 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 गोड गुंत आसतात 1 किलो 2 किलो 3 किलो कळ्ळें की हां अशें जाता देखून तशें जाल्यार कित्याक दिजें आळशांक मागोवंक नाका न्ही थोडे आसात रांदूंक नाका काम करूंक नाका घडोवंक नाका न्ही आं आड पडली गाडी उबी दवरूंक नाका न्ही पांयार पांय घालून बसोवचें सगळो गांव भोंवचें फटयेचें काले रांदलाय काले आसा एंतगी अळसांद गी दुसरें कांय ना गी बसुल्ले खावंक जाय देखून थोड्या वेळ उखलांनी म्हणचे न्हवऱ्याक सकाळीं गेलो जरा संजेर आयलो घरा आंब्याच्या तोरा जेवगर करा म्हणून कोताय तुमकां गुर्त न्हय पूण अमेरिकान तशें आमकां सदांय आसा तुमकां हांगा गांवांत ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी इसारल्यार आमकां मेळटा देखून आयच्या पयल्या वचपान पळया निर्गमन पुस्तकांत पळया थंयसर रेफेदीमांत आमेलेक आयलो आनी इस्रायलीचे कडेन लढायक देवलो इस्रायलीत परजा आतां वचून आसा लागीं लागीं इस्रायलाच्या लागीं लागीं पावल्या ती आतांय जोर्दानय उतरोवं ना पावल्या लागीं लागीं ह्या संदर्भार पळया रेफेदीमांत थंयसर आमेलेक आयलो आमेलेक म्हणलो एक विरोधी थंयसर आयलो इस्रायला तेचेर झूज मारूंक लागलो आनी ह्या संदर्भार मोइजेन जोशुआक म्हळें आमच्या खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड गट दटे मोठे आशिल्ल्या मनशांक विंचून काड दटे मोठे आशिल्ल्यांक विंचून काड आनी त्या आमालेका विरोध लढायक देव कळ्ळें की हे मोठे मात आसात कळ्ळें भितर दंबुरांचेडे कळ्ळें की नांवाक मात भुमीगे बारा अन्नाके खारा जोशुआ एकलो आसलो गट्ट आसलो पूण हे इल्लेशे मनीस कितले वर्सां पयण करून आयल्यात सामा मांस खावंक ना मासली खावंक ना कळ्ळें सामा रांदय खावंक ना आनी कांय ना मान्ना खावन थकून गेल्यात आनी त्या सुकण्याचें मांस खावन सुकून गेल्यात असले मनीस आमालेका विरोध कशें झुजचें ते फुल्ल फ्रेश खावन घट्ट बळवंत खावन बॉर्नविटा आनी काले कुळीत पुरो खावन घट्ट आयल्यात असल्या मनशां झुजचें कशें बैजे म्हणटा खंत कर नाकात हांव मागता हात उबार मागता कळ्ळें की हात उबार मागता तुमी झुजा पळया
मुयजे म्हणून म्हणून येता आसलें म्हजे बेत काटी आसा मारल्या जालें सगळें येता हांवें बेत काटी मारली उदक 2 वांटे जालें हांवें बेत काटी मारली कडपातान उदक आयलें हांवें मागलें मान्ना पडलें हांवें मागलें सावळी आयली हांवें मागलें वत आयलें हांवें मागलें सुकणी आयली म्हूण येता आसलें पूण तो म्हणटा ना हांव वातूबार मागतां आनी जेन्ना हांव वातूबार मागतां तुमकां सगळीं देवाची आशिर्वादां मेळटलीं पळया मयजे बसोंक ना मयजे न्हिदोंक ना तो उबा रावलो आनी हातूबार मागणें करूंक लागलो आनी हे थोडे मुखेली इज्रायलाचे थोडे मुखेली म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो अमालेका विरोध झुजले आनी जेन्ना मयजेक सकाळीं तो सामसूर हात उबारून ओळटात न्ही गे खंय गे आमी हांगा इल्लेशें अर्द घंटो प्रेज वर्शीप करतना आमचे हात सुरू वयर आसतात मागीर टन 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 अशें जातात मागीर परतून हात उबरा उबरलें वय पाद्र्याक कितलें हात उबारो सांगता बावळेत नात पळया हात उबार मागल्ल्यान कितलें सकत देंवता पळया तूं हांगासर हात उबार मागता येतेतना तुज्या घरांत आसले सगळे दोश परिहार जातात तूं हात उबार हांगासर मागता येतेतना तुज्या घरांत सगळे बांदपास तुटून वेतात तूं हांगासर हात उबार मागता येतेतना तुजे सगळे रोग सगळे बांदपास सगळे तुटून वेतात हात उबार मागोवंक शिकायचे आमी हात उबार कित्याक कुडी किल्ली दंडवणी दिवन कुडी किल्लो कितें भार दिवन आमी मागता तेन्ना ते मागणें चड फळां दी म्हणलें सत आयच्या पयल्या वचपांत मयचे मुखांतर आमी जोड घेवयेत मयजेक व्हडलें थोडे पटी मयजे हात सकयल घालतालो हांगासर अमालेक ह्या जोशवाक साम मारतालो हे चलवताले पूण जेन्ना मयजे हात उबार मागतालो तवळ हांकां सकत येताली आनी ते अमालेका विरोध झुजताले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आरोनानी कितें केलें आरोनानी हूर गेले दोंगराच्या शिखराक गेले मयजे आसले गेडे गेले मयजे उबो रावलो गेडे ताणें व्हडलो फातर धरलो बसचे बरी कन्न बसतो धरलो आनी हात उबार नासलेले मयजेचे ताणें घट्ट हात धरले सकयल पडा नासले बरी आतां मयजेच्या हातांक इल्लेशें सपोर्ट मेळ्ळो बळ न्ही सपोर्ट मेळ्ळो इल्लोसो देखून सुशेग मेळ्ळो इल्लोसो देखून ताणें हात उबार मागणें करून ताका सलिसलें ताचे हात सकला पडोवनात आनी निरंतर ताचे हात उबे आशिल्ले आनी निरंतर ताणें मागणें केलें आनी देवाचो स्पिरीट देवाची सकत देवाचे सगळे पदवी थंयसर देवली आनी थोड्या जाण इज्रायलान मयजेच्या जोशुआच्या मुखेलपणाखाल अमालेकाक चलवयलें आनी तांकां सगळ्यांक धांवडयलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया मागण्याक ती सकत देखून तुमच्या घरांनी फकत आंबरे तेर्स म्हणटाना हात जोडून मागचे न्ही हात उबारनी आमी निरंतर मागचे प्रयत्न करी जाय तुमच्या घरा आलतारी मुखार हात उबारा देवाची स्तुती करा देवाची स्तुते मुखांतर तुमी तुमची कृपा मागा आज नव्यानाच्या वेळार जावं दी रेतीच्या वेळार जावं दी हात उबार मागतना जायते बरेपण जाता मागलेले मेळटा विजा मेळटा भुरग्याचे देणे मेळटा सैरीक मेळटा सगळीं कामां बरी जातात भलायकी मेळटा जाल्यार कित्याक हे हात उबार मागलेल्या मागण्याचो फळ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे आमी कितें कसो विसरूंक नजो कित्याक देव आमचो रक्षक देव आमचो सोडवणदार देव आमचो राखणदार म्हणलें सत आमी मानून घेता हेचें किर्तन 120:1 न्ही पर्वतांचेर उबारता म्हजे दोळे कोणा थावन येता म्हजो आदार देवा थावन येता म्हजो आदार पळया कित्याक सर्वेस्परार आसला सर्ग आनी संवसार ताचे थावन येता म्हजो आदार हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वतांक पळयता थंय थावन न्ही जाल्यार म्हाका कोणा थावन आदार येतलो सर्वेस्परा थावन येता म्हाका आदार तो म्हजे पांय आदळोंक निसरोंक दिवचो ना तो म्हजो राखणो तो केदीच निसचो ना इज्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना झेम ना सर्वेस्पर तो तुका राखता तुका आपले सावळेंत दवरता तो तुज्या उजव्याक उबो आसा देखून दिसाचें वत लागचें ना आनी तशेंच रातचें सन्नें तुजेर पडचें ना सगळ्या वायट अविघ्नान तो सर्वेस्पर तुका निवारतलो तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो सर्व तुज्या वाठांनी तो तुका सांबाळटलो आतां आनी सदांकाल तुका राखतलो ह्या देवाक तुवें हात उबारून मागोवंक जाय देवाची स्तुती करूंक जाय आनी तूं जिखतलोय वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवातेक आमी आयल्या जाल्यार हेचे सुवातें ती असलेस जालें पळया ती एक विधव आसली तिका नीत करनी जाय आसलें नितीदार थंयसर आसलो जड्ज आसलो नितीदार पळया तो नितीदार असलो कळंक अनितीचो मनीस की तो देवाक भियेनातलो मनशांक भियेनातलो तसलो खोटो नितीदार खोटो जड्ज आनी ही एक बायल मनीस
एक विधव ताचे लागीं सदांच वेचा आनी आपल्या हक्का खातीर झुजता. म्हाका न्याय करून दी, नीत करून दी सदांय. पळया हो मनीस कितें म्हणटा, हांव देवाक भियेना, हांव मनशाची पर्वा करिना, देवाक भियेना, मनशाक भियेना. पूण एक मात्र ह्या स्त्रियेक कांय म्हणी हांव न्याय करून दितां. कित्याक म्हळ्यार सदां येवन ती म्हाका विरार करता, किरी करता. तिची विराराय खरांदाय ती पयस करच्या खातीर तिका न्याय करून दिता. वो खोटो नितीदार पळया, खोटो नितीदार ताका करांदाय जाता, ताका विरार जाता म्हूण सांगून तो न्याय करून दिता. पूण देव तसो न्ही. आमी मागिल्ल्या वेळार ताका विराराय जायना, ताका करांदाय जायना. तूं सकाळी माग, तूं अकाळी माग, केदाळाय माग, देव तुजें मागणें आयकता. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन संवसार रावंड गुंता न्ही गे, वय गे न्ही, रावंड गुंता न्ही गे, गुंता गी ना. आतां आमकां सांजेची 5 वरां जालीं न्ही गे, वय गे न्ही. दुबय आसल्यां कितलीं जालीं? 2 घंटे फाटी आसात. सांजे 3-2.5 वरां जालीं म्हणजे त्या. लंडन आसल्यां कितल्यां जालीं? 12, 11:30 वरां जालीं, वय गे. आनी इल्ले फाटीं गेल्यार कळ्ळें, अमेरिका गेल्यार तांकां आतां सकाळ जावन आयली. कॅनडा गेल्यार आतां सकाळ जाली न्ही गे. तशेंच न्यूझिलंडा गेल्यार आतां रात उतरली, मदान उतरली तांकां. पळया अशें अरी एक घडी, अरी एक मिनट, अरी एक घंटो म्हणल्यार बरी संवसार गोवन उंच आसा. आनी हरी एक लोक मिसां भेटोवन उंच आसा की ना. हरी एक घंट्याक मिसां जावन उंच आसात, मागणी उबारून आसात, आंबोरी तेर्स म्हणून आसात, देवाक अर्गां दिवन उंच आसात. आनी आम्हा हरी एकल्या मनशांक 8 घंट्याची 7 घंट्याची न्हीद आसा, रेस्ट आसा. देवाक आसा ना. हरी एकलो मनीस हरी एका घंटा 24/7 गोवन आसा आनी मागणें करून आसा. आनी देव सगळ्यांक आयकता. देखून किर्तन म्हणटा, देवाक न्हीद ना, देवाक जेम येना, तो आमच्या बगलेक आसा, आमकां सदांच तो आयकता. पळया देखून कितलें बोंबारचें, कितलें मागचें म्हणून म्हळ्यार देवाक इराराय जायना, देवाक खरांदाय जायना, तूं माग. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत बोवा पुरबायन सांव पावलो म्हणटा कितें म्हणटा, तो म्हणटा तिमोथेक बरोवन म्हणटा, देवाचो शब्द गाजय, देवाचो शब्द गाजय. देवाचें उतर वास नियाळ. त्या देवाच्या उतराद्वारे देवाक होगळाप दी. केदाळा सुकाळी आनी आखाळी, सकाळी आनी सांजेर निरंतर देवाची स्तुती कर. ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सोंसणीकायेन तितवून उत्तेजन दिवन हेरांकी मागोवंक शिकय. पळया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्याक तो पावर आसा. मागण्याक एकलो व्हडलो सर्जन ऑपरेशन करचे फुडें व्हडलो सर्जन तो म्हणटालो, फादर ಇವತ್ತು ಈ ಪೇಷಂಟಿನ सर्जरी आसा, ताचे खातीर मागा. सर्जरी बऱ्यान जावन शाक मागा. व्हडलो सर्जन, आर्ट स्पेशलिस्ट. ताका हांवें म्हळें, तूं आर्ट स्पेशलिस्ट, तुज्या 199 ऑपरेशनां सक्सेस, तूं तो व्हडलो मनीस तूं. ताका तो म्हणालो, हांव एक फकत पेन बरयतलो वयर आसा. पण येदो व्हडलो धाकटेर पळया कसलो विश्वास त्या देवाचेर. हांव बरयतलो फकत एक पेन बरयतलो, हांव एक खाली इंस्ट्रुमेंट पेन बरयतलो वयर आसा. जर तर तो सारकें बरयना जाल्यार हें पेन उपकारा पडना. देखून ताच्या लागीं मागा. हूंय म्हज्या मोगाच्या बाबडे असलें कालतेपणां आसा जाय. असल्या कालतेपणान मागणी उबारता जाल्यार सगळें आमकां मेळटा. आज जागतीक मिसांव आयतार आचरण करतात. आमच्या विर्गजेंत आमी पुरवां करता. पळया अख्ख्या जागतीक संवसारांत देवाचें उतर परगट करूंक आसा. सुकाळी आकाळी निरंतर परगट करूंक आसा. लोकांनी सगळ्यांनी सोम्या लागीं येवंक आसा, देवा लागीं येवंक आसा, देवाची स्तुती करूंक आसा. हें काम पवित्र सभा करून आसा. देखून तुमचो आदार सहकार जायचय.
वडार मनान या मिसावाक व्हरतो आदार दिवंक आसा ही आमचें कर्तव्य हक्क देखून हाचे विशांत तुमकां मिसांव वयताले दीस सांगतलो पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आज आमी कितें करूंक जाय सुकाळी आनी आकाळी आमचे हात उबारूंक जाय सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय मागूंक जाय आनी खंडीत कितें संवसार दिवंक शकना कितें मनीस दिवंक शकना तें जमी आमकां दितलो म्हणलो भरवसो आमकां आसा आनी आमचो भरवसो आमकां निराशी करिना हे भरवशान जिवंक सुमी आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रावया तरी एका देवातें आसलो आमचो बाबा तूं सर ह्या सगळीं सांगाता एकाच देवा सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गानी प्रतिमेसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तो सोरसनार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवा सकलोस पूत तो सरकळा आदी पपातान जल्मला देवातान देव उजवाडांतान उजवाड खऱ्या देवातान सल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बाबाच्या सैम बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून हे बसोत सरकार तो उदय उलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पांच पिलां काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसल्यान ताका निकेविलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिवांच्या आनी मेल्ल्यांची मर्सिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता फातक्यांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आनी सस्नाच्या जिविता विश्वासू रावता आमेन. ह्याच विश्वासान आनी बाबार्थान मगाच्या भावा भयणीनो आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ती एका देवाच्या पांयां तळ्या समर्पिया. सर्गींच्या बापा पवित्र बिसो वडील बाबासाहेब सर बिस याजकांनी धार्मिकांनी तांच्या हाताखाल दिल्ले पजेचे जतन घेवन मिसा वावर उबेन करूंक कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणाचो हुस्को धरून लोकांचो कश्ट हळू करूंक कार्याळ योजना रुपीत करूंक तांची मनां उजवडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीचे कुडीचे आनी मतीचे पिडे वरवीं कश्टूंच्या सर्वांक गरजेचो आदार मोग आनी जतन फावो जावचे सवे तांचे जतन घेतिल्ल्यांक तिरासण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आपल्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत वावुरतेल्या आमच्या फिरगसीच्या सहसंद्यांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावराक आनी त्यागाक फावो तो फोळ आनी एक्सपुरपणांत सांगात दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसाव गांवांनी वावरकच्या धार्मीक भाव भयणीक राख आनी सांबाळ तांचे सेवेद्वारे सर्गींची रास त्या लोकां मदें बांदून हाडूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी फिरगस कुटुंबाच्या मिसावां वावराक हाताक हात दिवन वावुच्या आनी तुवें दिल्ल्या मिसावा परगट करूंक आनी सुवातेक सास दिवचो समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी परदोळे दांपी आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसोत मागया. सर्गींच्या भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारली आमची मागणी देईन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पळयणार आमी आसां निरंतर आमच्या हात बारून तुजी स्तुती करूंक तुजे लागीं मागोवंक तुजे उतरां सदांच संभ्रम सोलोवंक सुकाळी अकाळी तुजें उतर घासूंक जायची कृपा आमकां फावो कर. ह्या मुखांत तुजे निरंतर बेसावां ते मोयजेन इस्रायल परजेचेर जोडून घेतलेली ती आमी आमच्या कुटुंबाचेर निरंतर जोडून घेवंक जायची कृपा फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा उड्या भयना संगी बापा समर्पिता आमकां स्तुता ओ म्हणो दाकासुरो अर्पिता हे बापा उड्या भयना संगी बापा समर्पिता आमकां स्तुता.
भेटुची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेक बापा तूं स्वीकार कर. आज भेटना वावरांचो हे बाबा स्वीकार करून बेसांव घालून सुपोर्द कर आमचें जीवन. म्हणजे बाबा म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सुपदवेदा देवा पामांत तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी दवरलें ती देण्या वरवीं तुजी कृपानी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन फातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसों. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वैश्रमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें स्थारायलाय. पण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुज्या जाणवयाची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वाकणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशा खारबारी नेमलोय. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा उजगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उजगी तुका जय जय. दिंबी गलियां भोव पवित्र घडी संभ्रमता बाबयनी उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांसारी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन आमी ह्या रितीन वांटेली जावया आनी मागया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशीने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतले हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta sogutu pergetuya. Ya Jesu tujhe mara ami sabarata tujhe punar jivan ko ami perkarta tuja ya sumya Jesu बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवन स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि उज्जिवीत सोंड आणि सोडोनीची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडरग सवतेल्या मासमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर लिओ आमचो पापा पीटर पॉल आमचो गोडी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो बरोवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगत इदंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरी देवाच्या माये संगाती तिचो पती भगवान सुसे भगवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आजना मोतीन दवरून ताणें शिकिल्ले मागणी संगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वीकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्न देरवरांतले पिडेशडेंतले आमकां निवार दयेकरुणी जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मग सुगुर्तू सावन एकमेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी प्रिय इसवनसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसांनी संवसारी आयिल्ली सुकाळींनी आकाळी देवाची उतर गजोवंक देवा थंय एकवटान रावंक निरंतर आमच्या हातूबान मागणी उबारोवंक आनी सुमेची भरपूर बेसावां भरपूर आशिर्वादां सुटका सोडवण जोडोवंक आमकां आपणी दिता ती शिळेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवळ दैवी सत्तेन वाद जेजू तू ये मुझे
काळजांत प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग जीवन निसर्गीचे आत्मिक घटाय दिवचे वर्ते हे माग मोचे काळजांत तुका सिंचे जीवन निसर्गीचे आत्मिक घटाय दिवचे वर्ते हे भाग मोचे काळजांत तुका सिंचे तर ये जेजू दुलोक जेजू उण्या रुपार काळजांत राव जेजू प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा हे सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजोणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे गोड उपकार मोगळ बाबडीनो भक्तीन मिसान वांटेली जाल्यार तुमकां समीस्तां अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा परत आमी सांगात मेळया देव आमकां तुमकां बेसांवांनी बरों देव बरें करूं आतां निमाणें गीत क्रिस्ता संगी संकोया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजात उत्क्रांत करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया भाव भयणी परी एकूटाम सांची येव्या एकूटाम सांची येव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज परगट्या क्रिस्ताचे राज परगट्या मोगा सेवेन स्वता भिणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचे मात परगट्या सोम्याचे रात परगट्या संगी संकोया संसारा बरी खबर परगट्या सरोका प्रीतीन शांतीची येव्या समाजा पुत्र करणे सास दिव्या क्रिस्ताया मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवा नमान बाळक जेजू रोजारी सैबिणी सगळी संगता मगीन गुरुसाचे कृपेन हिरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन समेस्त देव बरें करूं हॅव ए गूड डे गॉड ब्लेस यू मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळक जेजूचे पुणशेत अलंकार फादर मेलवीन आतां तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडतात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा
सकाळी 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ले सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी